देवा बापा आराधन तुका मोच्या बापा आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका मोच्या बापा महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता आराधन तुका येशू ख्रिस्ता आराधन तुका ख्रिस्ताराया आराधन तुका येशू ख्रिस्ता आराधन तुका ख्रिस्ताराया महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता आराधन तुका पवित्र आराधन तुका त्रिएक देवा आराधन तुका पवित्र पराक्लिता आराधन तुका पराक्लिता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता हालेलुया 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 महिमा तुका येशू ख्रिस्ता महिमा तुका ख्रिस्ताराया नमन तुका सौम्या येशू नमन तुका ख्रिस्ताराया कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 6 अध्याय 14व्या वाक्यातावन 18वें वाक्य आमी जिव्या देवाची मंदिरां तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अनभवर्त संगता खान दिनाकात बोऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचें कशें उजवाडान आनी काळोखान सांगाता जियेवचें कशें क्रिस्ताक आनी देवसराक परस्पर संबंध कितें विश्वासी जण बेविश्वासा सांगाता कित्याक सहभागीदार जातले सांगा म्हाका देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्याक गौरव दिवेत गाय आमीच जिवंत देवाचें मंदिर ह्या विशयेन देवान सांगलां तांचे मदें हांव म्हजें बिडार करतलो तांचे मदें जियेतलो हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली त्या पासत तांचे मदलीं भायर सरा
तांची सळावळ सोण सोडा म्हणटा सर्वेस्पर. जें कितें अशुद्ध ताका हात लायनाकात, तवळ हांव तुमकां वेंगेन घेतलो. हांव तुमचो बाप जातलो आनी तुमी म्हजीं भुरगीं जातल्यात, अशें म्हणटा सर्वेस्पर देव. देवाचें उतार हें. सर्वेस्परा, ह्या उतराचो अर्थ करूंक आमकां नोकरपा दिसुमिया. हे उतार नियाळता आसतना पळयतात तूं म्हज्या मुखांतर उलयसुमिया आनी खंयसर हे उतार वळटा सुमिया, थंयसर बरी भलायकी, परिशुद्धपण आनी आशिर्वाद देंवन दिसुमिया. आयकतल्यांचे हर एक काळजां आनी मनां तुज्या हाताक हांव समर्पिता सुमिया. परिशुद्ध कर सुमिया आनी शुद्धपणान आमकां जियोंक तुजी कृपा आमकां फोव कर सुमिया. आमेन. आदल्या मागण्याच्या जमतेर आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा हांव आनी तूं जिव्या देवाची मंदिरां. आनी ह्या जिव्या देवाच्या मंदिरांत वैभव आसा आनी खेदाळ तो वैभव उणें जाता, तवळ हांवान तो अस्कत जाता. पूण खेदाळ तो वैभव सडटा, हांवान तो बळादीक जाता आनी आशिर्वादीत जाता. आज आमी थंयतावन एक मॅट मुखार वता आनी पवित्र पुस्तकाचें उतार नियाळता. आनी पवित्र पुस्तकांत आयचे उतरांनी आमी सांगचें तर सर्वेस्पर देव मुजे थंय आनी तुजे थंय पवित्र काय आशेता. आनी म्हणटा सर्वेस्पराची ह्या उतरांच्या फाटलो अर्थ, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जाया, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जाया म्हणटा सर्वेस्पर. आनी त्या देखून मनशाक रस्त आसतना सर्वेस्परान जिवाचो स्वास सोडलो, आपल्यास सारकें सो केलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. सर्वेस्पर पवित्र देखून हांव आनी तूं पवित्र जावन आसा. आनी ह्या कारणा खातीर आयच्या वचपांत सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या त्या पत्रांत सांगता, बऱ्यान आनी खोट्यान कशें एक जोत जावन जियोवचें. म्हजे थंय आनी तुजे थंय जिवाचो स्वास आसा. हांव आनी तूं देवाचीं मंदिरां जावन आसा. सर्वेस्पर देव पवित्र देखून हांव आनी तूं पवित्र जाय. तर म्हजे थंय खोटेपण आसूंक कशें साध्य? काळोखान आनी उजवाडान सांगता कशें आसूंक साध्य? उजवाड आसल्या कडेन काळोख ना. या काळोख आसल्या आसा म्हळ्यार थंयसर उजवाड ना. त्या देखून सुमेन जिसो म्हणटा हांव जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड म्हणटा. आनी म्हाका तुका म्हणटा तुमी जावन आसात उजवाड, तो दिवठोणेर दवरूंक जाय म्हूण सामातेवाच्या 5व्या अध्यायांत सुमेन जिसो उल्लेखन सांगता. तर हांव आनी तूं उजवाड, तर मुचे थंय आनी तुजे थंय काळोख ह्या अशुद्धपण रास करूंक नसो. परत थंयसर सांगता क्रिस्ताक आनी देवसराक सांगाता जियोंक, सांगाता रावंक जायना. मुजे थंय आनी तुजे थंय जेजू क्रिस्त आसा, तर पवित्र क्रिस्त आसा, तर थंयसर अपवित्र देवसराक अवकाश दिवंक ना. जर तर विश्वासपण मुजे थंय आनी तुजे थंय आसा, तर थंयसर सांगातास अविश्वासपण मुजे थंय आनी तुजे थंय आसूंक नजो. हें कित्याक म्हळ्यार सबारपोटे म्हाका आनी तुका भोगता, हांव आनी तो विश्वासी म्हणटा, पूण आमचे थंय सबारपोटे अविश्वासपण रास करता. हांव आनी तो उजवाड ह्या संवसार म्हणटा, तरी पूण आमचे थंय काळोख रास करनासा. हांव आनी तो म्हणटा क्रिस्ताची, हांव आनी तो म्हणटा, तरी पूण सबारपोटे सैतानाच्यो थाळण्यो आमचे थंय आसतात आनी आमी फाड चिंताप ह्या फाड कामां ह्या वावर करता. आनी आयच्या दिसा सर्वेस्पर देव म्हणटा, जें कितें अशुद्ध ताका हात लायनाकात, तवळ हांव तुमकां वेंगेन घेतलो. तर परच्या दिसा आमी नियाळ्ळें हांव आनी तूं जिवंत देवाचें मंदिर आं. तरी पूण म्हाका आनी तुका वेंगेन सर्वेस्परान घे जाय जाल्यार मुजे थंय आनी तुजे थंय अशुद्धपण आसूं नजो आनी पवित्रकाय आसा जाय. त्या देखून लेवी शास्त्रांत
11व्या अध्यायांत 44वें वाक्यांत सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव तुमकां पवित्र केल्यांत आनी तुमी पवित्र जाल्यांत, कित्याक हांव पवित्र तुमकां पवित्र केल्यांत आनी तुमी पवित्र जाल्यात देखून तुमी आनी मुखार पवित्र. त्या देखून म्हाका आनी तुका सर्वेस्पोर देव उलो दिवन आसा. म्हज्या पुता म्हज्या धुवे, हांव पवित्र देखून तुवें पवित्र जावंक जाय. हांव पवित्र देखून तुवें पवित्र जायचें म्हणटा सर्वेस्पोर देव. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार सबार कडेन मोगा विशीं उल्लेख केला, सबार कडेन कुरपे विशीं उल्लेख केला, सबार कडेन दयाळे विशीं उल्लेख केला, सबार संगती विशीं उल्लेख केला. पूण खंयसर उल्लेख केले ना मोग सोंसणीक तशें ना. तरी पूण पवित्रपणाक येत आसतना आमकां पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळटा शब्द तवळ ते रिपीट केले ते शब्द म्हाका तुका पळोवंक मेळटा. इसाया प्रवादीच्या 6व्या अध्यायांत 3रें वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार इसाया प्रवादी थंयसर सेरेफीम आशिल्ले पळयता आनी ते एकामेका अशें म्हणून आशिल्ले, पवित्र 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 धळभरांचो सर्वेस्पोर देव, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. पळया 3 फावटी सांगलेंच पवित्र 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 म्हणटा. उरले 6 शब्द हांव तूं पळयता जाल्यार थंयसर घडे थंयसर रिपीट जाल्ले मेळना. सांगातच मस्त कडेन आसात तरी पूण सांगातच मेळना. पूण पवित्र म्हणलो हो शब्द आमी पळयलो जाल्यार थंयसर म्हत्व दिवन ते सेरेफीम समेत सर्वेस्पोरा देवाक सांगतात पवित्र पवित्र पवित्र. त्या देखून आयच्या दिसा हांव तूं एक चिंता ह्या नियाळ करना साव हांवें तुवें पवित्र जावचें जाल्यार कशें, हांवें तुवें पवित्र जावचें जाल्यार कशें. पातकी जिणी नासतना पवित्र जाय म्हणून हांव तूं हर एकलें जाणाव. नव्या सल्ल्यान आमी पळयलें जाल्यार सांज हांव येवन शिकयलें कितें, पातकी जिणी बदला आनी बरी जिणी आदारा म्हणून पवित्र स्नान दिलें. स्वामी जेजू क्रिस्त सामातेवाच्या अध्याय आमी सामातेवाची शुभवार्ता आमी पळयता जाल्यार ताजे पयली शिकोवण जावन आसली पातकी जिणी बदला आनी सर्गींचे रास लागीं पावला. एक पवित्रपणाक स्वामी जेजू नव्या सल्ल्यांत व्हडतो म्हत्व दिता. त्या देखून सांजू हांव येवन प्रारंभार म्हणटा पातकी जिणी बदलाचो संकेत जावन पवित्र स्नान घेया. आनी जेजू म्हणटा पातकी जिणी सांडा आनी सर्गींचे राज लागीं पावला. हें कशें हांवें तुवें पवित्र जायत म्हळ्यार सबार संगती म्हजे मुखार आनी तुज्या मुखार आसूंक पुरो जावंक पुरो. हांव तूं सांगूंक पुरो आमी जेजूच्या भोव पवित्र आमोलीक रक्तान तवळ सांगून नितळ जाय सोमा. जेजूच्या भोव पवित्र आमोलीक रक्तान हांव तूं नितळ जावंक शकता. आनीक तवळ हांवें तुवें कुमसार जायचें. तवळ म्हजी आनी तुजी पातकां बोगसातात त्या देखून हांव तूं पवित्र जावंक मुखार वेता. हे हांव तूं सामान्य तरान जाणा आसचे विशयी. तरी पूण आयच्या दिसा एक मॅट मुखार वचून हर एका कडेन हांवें तुवें पवित्रकाय सांबाळची जाल्यार कितें करी येता म्हणल्या विशयींत हांव तूं चिंता पाठोवं. तर 2 कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4व्या अध्यायांत 2 वाक्य म्हणटा, लजेन दंपून व्हरता त्यो साली आमी सांडटा, आमी कापाटी सालीन चलना आनी देवाचें उतार कितेंच बश्ट करिना. सारकें सांगचें जाल्यार सत आसा तशें परगट करना देवा उजीर आमी हर एका मनशाच्या अंतस्करणाक मनवाशी चलता. एक परिशुद्ध जिवन जिये जाल्यार सांत पावल म्हणटा लजेन पडचें तसली साल आमी आदारनातल्या वेळार
दुसरें खपटपण मुजे थंय आनी तुजे थंय नातिल्ल्या वेळार. तिसरें देवाचें उतार हांवें तुवें बश्ट करिनातल्या वेळार हांवान तूं एक बरी पवित्र जिणी जियोंक शकता म्हणटा. मुंदरसोनो सांत पावल तिमोथेकारांक तिमोथेक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत थंयसर 19वें वाक्यान म्हणटा, अंतस्करणाच्या थाळ्याक लक्ष दिनासतना थोड्यांनी आपल्या भावार्थाचें थारो बुडयलां. हांगासर आसा एक मूळ हांवें सत. पयलीं हांगासर सांगलें आमी कितें करचें जाय, कापाटे साल आसूं नजो, लजेक पडचें तसलें करूं नजो, देवाचें उतार बश्ट करूं आनी सबार संगती. पूण हाका सगळ्याक मूळ खंयसर आसा, मूळ आसा मुजें थंय आनी तुजें थंय आसचें तें अंतस्करण. ह्या अंतस्करण म्हज्या आनी तुज्या आनी हर एकल्याच्या व्यक्तीक आसचें तें अंतस्करण. आमी तें कॉन्शियन्स म्हणटा. हे कॉन्शियन्स म्हाका आनी तुका सबार पोटी जागवण दिता. हांवें आनी तुवें सूख करनातल्या बरी, हांवें आनी तुवें आडवटेक वचनातल्या बरी. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, अंतस्करणाच्या थाळ्याक लक्ष दिनासतना तांचें थारो बुडोवन गेलां, जीवन बुडलां. म्हजें आनी तुजें जिवीत आज कित्याक बुडलां? म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत त्या अंतस्करणाच्या थाळ्याक हांवान तूं गुमान दिनातल्या वरवीं अशें घडलां. मुस्तुबुटी हांवें तुवें म्हजी आनी तुजी फाटली जिणी पळयली जाल्यार सबार पोटी म्हाका आनी तुका अंतस्करणाचो थाळो, अंतस्करणाची खांतावणी म्हाका आनी तुका भोगल्या. तरी पूण ह्या अंतस्करणाच्या थाळ्याचे की म्हज्या देगेन आसच्या मनशाच्या प्रभावाक लागून हांवें तुवें थोडीं कामां केल्यां जावंक पुरो. या हांवें तुवें आयकल्ल्या थोड्या संगती वरवीं सत म्हणपाक येवन अंतस्करणाच्या थाळ्या विरोध हांवें तुवें केलां जावंक पुरो. आनी ह्या वरवीं हांव आनी तूं सबार पोटी जिवीत म्हणल्यार आमचें थारो बुडोवंक जाला मोगाचें न्हू. सबार पोटी म्हज्या आनी तुज्या अंतस्करणांत झुजूत चलता. एक म्हणटा अशें केल्यार सोमा आनी एक म्हणटा तशें केल्यार सोमा. आनी हें झुजू मुस्तुबुटी म्हाका आनी तुका विराराय करूंक शकता. खंयचें सोमा तशें भोगता, अशें भोगता, तें भोगता, हें भोगता, कालें करचें कळटा आसतना. पळयत पुस्तकान आमी पळोवंक जाल्यार रोमाकारांक बरयल्ल्या 2 अध्यायांत 15 वाक्य म्हणटा, तांच्या मोतीची फैसला वादी प्रतिवादी बरी, थोडे फावटी तांचेर सूख म्हणटात, थोडे फावटी तांचे पक्ष घेतात, अशें तांचीच अंतस्करणां तांकां साक्षावन आसात. बघना गे मोगाचें न्हू, फाटली आमची जिणी पळयल्यार मुस्तुबुटी सबार संगती अंतस्करणांत तशेंय भोगता आमकां, अशेंय भोगता. खालें करचें म्हणूनच कळना, आंतरीक झूज जावनूच आसा. आनी थोडे फावटी हांवां तूं कितें करूंक येता म्हणटा आसतना अंतस्करणांत एक खांत आयिल्ल्या बरें, एक तोप उरल्या बरें जाता. आतां ही अंतस्करणाची खांत हांव कसली? जर तर म्हज्या आनी तुज्या कुडीक पिडा आसल्यार कितें जाता? थोडे फावटी दूख भोगता, कुडीन आमकां दूख जाता. डॉक्टरा गेल्यार इल्ली नोव वखतदा, तुका हांगा पेन आसा गी म्हूण विचारतात. कुडीची दूख कुडींत पिडा आसा म्हूण सांगता, तर अंतस्करणांत जावची ती खांतावणी ती आत्मीक चिंतपाक, आत्मीक दुखी विशयान सांगता. मुस्तुबुटी थोडे फावटी आमी करता, मागीर आमकां अंतस्करण कांतावनूच आसता. हें अंतस्करण म्हणलें भावार्थी लोकांक आसा, अनभावार्थी लोकांक आसा, सगळ्या मनशा कुळाक अंतस्करण म्हणलें आसा, हर एकल्याक आसा. हें अंतस्करण मनशाक देवान दिल्लें एक देणें जावन आसा. आज
हे देणें हांव आनी तूं कशें उपयोग करना सांग. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तें अंतस्करण मॉरॅलिटी आमी कितें म्हणटा, कितें बरें निती प्रमाणे आसा म्हूण पळयता हांव, ताजें एक मौल्याधारीत चिंतप जावन आसा तें अंतस्करण. देखून आमी सांगता तें मॉरल आमचें कशें आसा तें अंतस्करणाच्या ताळ्याचेर होंदून आसा. कशें आसा, कशें भोगता थंयसर आसा. म्हजें आनी तुजें अंतस्करण थोडे फावटी आमकां भोगता हांव आनी तूं अंतस्करणांत परफेक्ट आसा म्हणून, समा आसा म्हणून. तरी पूण सर्वेस्पराच्या दृश्टीन म्हजें आनी तुजें अंतस्करण समा आसा गे म्हणलें एक सवाल थंयसर उपसाता. सांग पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 4 अध्यायान 4 वाक्यान म्हणटा, म्हजें अंतस्करण म्हजेर गुन्यांव मांडिना हें नीस, तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवण म्हूण जायना. म्हजी झडती करतलो एकलोच आसा तो सुमी. कित्याक अशें सांगता? अंतस्करणाचो थाळो आमी सांगलें, तो थाळो खंयचे सोमा खंयचे सूख म्हूण सांगता म्हूण सांगलें. तरी पूण त्या अंतस्करण गुन्यांव मानिना जाल्यार कित्याक तर परत सोमी थंयसर निर्धार घेता. म्हणल्यार चिंता म्हजें तें आनी तुजें तें उपसाता. हे अंतस्करणाक तो खांथावणी म्हाका आनी तुका भोगाचें जाल्यार तें एक परिशुद्ध अंतस्करण जाल्ल्या वेळार मात्र साध्य आसा. जर तर म्हजें आनी तुजें अंतस्करण साबार संगतींक प्रभावीत जालां थवळ तें अंतस्करण खांतायना आनी दुसऱ्यांच विभिन्न सांगता. चिंत्यांक उदाहरणाक हांवें सांगचें. एक हिंदू भावाक कितें सोमा म्हूण भोगता ताज्या अंतस्करणा प्रमाणे सारकें म्हूण भोगता तें मुस्लीम भावा प्रमाणे समानय जावंक पुरो. तो म्हणटा हें सारकेंच न्ही म्हणूंक पुरो. आनी कितें मुस्लीम भावाच्या अंतस्करण सांगता तें क्रिस्तवाच्या अंतस्करणाक समानय म्हूण भोगता. थोडी पुरा सांगता म्हाका तुका हांवें सांगाचें म्हणना, आमकां कितें ते विशय गुत्त आसा. थोड्यो सांगती ताणें कितें सांगतात तें आनेकल्याक समानय, आनेकल्यान सांगते आमचे समानय. कित्या खातीर तें? कित्याक म्हळ्यार म्हजें आनी तुजें अंतस्करण खंयच्या उजवाडांत आसा म्हणलें सवाल. अंतस्करण एक स्कायलायट म्हणटा, हे म्हळ्यार आकाश तावन फंगसो तो प्रकाश. त्या प्रकाशाक ताचो सुमळो प्रकाश तितलो ना. एक चंद्राक उदाहरणाक सांगचें जाल्यार सुर्यातावन प्रकाश येता त्या खातीर तो चंद्र उजवाडल्या बरी म्हाका आनी तुका दिसता. म्हज्या आनी तुज्या अंतस्करणाक उजवाड खंय तावन येता गे म्हणलें सवाल. जर तर हांव आनी तूं पाड चिंतना, पाड खोटे सकते, पाड आतां जावन सक्ते तावन उजवाड जोडटा जाल्यार तो उजवाड तो खरो उजवाड जावन आसना. देखून जिजूय म्हणटा तुमी जर तर दोळे आसून आनी वस्तू तुमचो उजवाड म्हणटात जाल्यार तुमचो अंतर कितलो भिरांकूळ जायना. कितें तुज्या दोळ्यांक दिसता ताकाच तो उजवाड म्हणटा ते निजाय कितें अंतरार आसा तर तुजो खरो अंतर कितलो आसना. कित्याक थंयसर आसो उजवाड खंयचो गे म्हणलें सवाल. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत अंतस्करण सारके रितीर जबाब दिवचें जाल्यार थंयसर आसचें सवाल ह्या अंतस्करणाचो उजवाड खंयचो सूर्य दिवन आसा ताचेर वंदून म्हजें आनी तुजें अंतस्करण रेस्पॉन्ड करता या सांगता तें सारकें या हें सारकें न्ही म्हणून. आमची चिंतना वयर आमच्या बोगणा वयर कोण तीर्प दिता? म्हजें आनी तुजें अंतस्करण साबार पोटी तीर्प दिता. अंतस्करण सारके रितीन प्रकाश फंकाचें जाल्यार ताका सारको
सर्वेस्पर असो उजवाड आसोंक जाय. जर तर अस्कत उजवाड आसा जाल्यार मुज्यान तुजें अंतस्करण अस्कतपणी आसता. त्या देखून एका स्वरा कडेन विचारलें जाल्यार तो म्हणटा हांवें कांय सूख ना, कित्याक कोत्ता की हांव हांगा सोरल्यार हांव थंय वचून दान करता. थोडे आसतात रॉबिनवुडान आमी स्टोरी आयकल्या, एक कडेन सोरता आनी एक कडेन दान करता. ताज्या अंतस्करणा प्रमाणे तें सोमा, ताज्या अंतस्करणा प्रमाणे तें सोमा. अनेकल्याच्या अंतस्करणा प्रमाणे हांवें सोरून घाल्याक दान दी सई, सोरचेंत सूख त्या देखून हांव सोरूंक वचूं सोरिना. त्या मनशाचें अंतस्करण त्या प्रमाणे जावन आसा. आता येसल्या विविध रितीच्या अंतस्करणामध्ये सारकें खंयचें अंतस्करण, मुज्यान तुजें अंतस्करण कशें आसा जाय, हांवें आनी तुवें पवित्र जिणी जियेत जाल्यार. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार रोमान घरांक बरयल्या पत्रांत 14व्या अध्यायांत 2 आनी 3 वाक्यांत आमी पळयता, घट बावर्त आसलो आपलें कितेंय खावेत म्हणपाक येता, अस्कत बावर्त आसलो रांदय शिवाय एर कितेंय खावंक काबोल ना. कितेंय खातल्यान तशें खायनातल्याचे वेपार वा करचे न्ही, तशें खायनातल्यान खातल्याच्या विरोध फैसल दिवचेय न्ही. आतां थोडे व्हेजिटेरियन्स आसात, तांचे प्रकार मांस खावचें म्हळ्यार तांच्या अंतस्करणाक विरोध. आमी पुरा मांस खाता, आमकां विरोध म्हणून बघना, आमचें अंतस्करण खाताय ना तें आमी मांस मसली खात आसतना. त्या देखून कितें एकल्याच्या अंतस्करणान सोमा तें अनेकल्याच्या अंतस्करणान तें सोमा म्हूण जायचें म्हणून ना. विरोधानुभव अंतस्करण ह्या संवसारांत आमी आसचें आमी पळयता. मुज्यान तुज्या अंतस्करणाचो उजवाड देवाचो सोबदुगी, मुज्यान तुज्या अंतस्करणाचें उजवाड मनशास्त्र या सायकॉलॉजी, मुज्यान तुज्या अंतस्करणाचो उजवाड विविध काणयो, विविध माध्यमांनी या खबरांनी कितें आयकता तो मुजवान तुजो अंतस्करणाचो उजवाड घे म्हणून. मस्तुबोटी म्हाका तुका आतां चिंतया, गलाटो जाता आमच्या देशान जावं पुरो, इतर देशान जावं पुरो. आमी थोड्यो खबरो आयकता, टी व्ही माध्यमांनी आयकता, पेपरांनी पळयता, आनी ते पळयले कुडले आमचो एक मानवभाव आमी धरता गेंत सोमा म्हणून, आनी त्या प्रमाणे हांव हातूंत चिंतूंक प्रारंभ करता. आमचें अंतस्करण ताचे प्रमाणे सांगता हें सोमा हें सूख म्हणून. खंयसर प्रभाव पडला म्हज्या अंतस्करणाक प्रभाव पडलो, हांवें वचचें त्या काणयांनी, हांवें वचचें त्या खबरांनी, हांवें वचचें त्या पळोवचें त्या टी व्ही माध्यमांनी म्हज्या अंतस्करणाचेर प्रभाव पडला. त्या देखून जें कितें करता हांव सोमा म्हणटा, ह्या तांणी करचें सोमा न्ही म्हणटा. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाच्या न्हू, मुझे आनी तुजें अंतस्करण देवाच्या शब्दाच्या उजवाडांत तें आसूंक जाय. देवाच्या शब्दा प्रमाणे तें अंतस्करण तें रिस्पॉन्ड करूंक जाय. थवळ मात्र त्या अंतस्करणान करेक्ट करना या नाही म्हणून म्हाका तुका सांगूंक जाता. मुज्यान तुजें अंतस्करण जर तर संवसारी मौल्यांनी भरलां तर हांव आनी तूं अंतस्करणाच्या नितळकायेन आमी कितें म्हणटा नितळ जिणे, पवित्र जिणे म्हणटा, जिवंक शकचें कश्ट. सत म्हणल्या आज विशयी ती एक तुलनात्मक या रिलेटिव्ह म्हणटा. एकल्याक 70 आनी एकल्याक तें अर्दें सत आनी एकल्याक फूट. सत म्हणले विशयी एक तुलनात्मक जावन आसा, एक रिलेटिव्ह सब्जेक्ट जाला. थोड्यांक कितें खाळोक तें आनी एकल्याक काळोख म्हळ्यार संगती, कितें सूख तें उजवाड. आतां आमी माध्यमांनी पळयता थोड्या कडेन जोर गलाटो जाता, थोड्या लोकां प्रमाणे तो गलाटो केल्लो सोमा, आनी थोड्या लोकां प्रमाणे तो सूख. आनी तें सूख म्हूण प्रतिपादन करचे कितलेय आमी लढाई करतात थोडे, आनी ते सोमा म्हणचे खातीर कितलेय लढाई करतात. तर म्हजें आनी तुजें अंतस्करण आव्हान तूं पवित्र काय आसत जाल्यार म्हजें आनी तुजें अंतस्करण खंयसर आसा म्हणलें सवाल. हें चिंताप आटयत आसतना मोगाचें न्हू उडास दवरया. म्हजें आनी तुजें अंतस्करण केदाळा तें बाधक जाता या नश्ट जाता. अंतस्करण एक पवित्र अंतस्करण सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी तुका दिल्लें. केदाळा तें बाधक जाता. केदाळा म्हजें तें आनी तुजें तें सूख महेत भितर रेखता,
थवळ ते अंतस्करण डॅमेज जाता या बाधक जाता या ते ताका घाई जाता म्हणून येत. तशेंच थोडे फावटी थोडे अंतस्करण थाळो आयकतना हांव तो दामून धरता थदाळा ते म्हाका थोड्या तेंपान थंयसर डॅमेज सुरू जाता. म्हळ्यार एक सूख हांव करता, सुरू म्हाका अंतस्करण कांदा येता, दुसरे फावटी करता इल्लें लो कांदा येता, एक 10 फावटी केल्या उपरांत मागीर तें कांदांक उतो कांदा येना. ताजो थाळो हांवें मौन केला, त्या देखून ताजो थाळो दामून धरल्या वरवीं ताच्या अंतस्करण कांदांक करतना म्हाका हांवें केल्लें म्हाका पुरो सोमा म्हूण दिसता. आनी थोडे फावटी थोड्यांक अप्रतिम अनुभव आसचें सोमा न्ही. आमी सायकोलॉजिस्टा कडेन गेल्यार ते म्हणटात डोंट हॅव गिल्टी कॉन्शियन्स. अप्रतिम अनुभव तुजे ना, कितें केलां पळय तें सारकेंच म्हणचीत तुजे कडेन सेल्फ कॉन्फिडन्स आसा जें म्हणटा. पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, केदाळ तुवें सूख केल्याय तुका मोडुल्लें तोडिल्लें काळीस सर्वेस्पर देव मानवाता. किर्तना 51 आमी पळयता केदाळ दुखेस्त जाता काळीस, हांवें सूख केलें म्हूण बगता ती काळीस सर्वेस्पर देव मानवाता. आतां जी सायकोलॉजी कितें सांगता, तुवें सूख केल्यार सूख म्हूण चिंतें नाका, सूख केल्यार तो मुल्याक पडटाय. तुवें काल केल्यार सारकेंच म्हूण यू शूड हॅव ए कॉन्फिडन्स म्हणटा. आतां हांगासर पळया, असल्या चिंतपांनी म्हजें आनी तुजें कोशेड म्हजें आनी तुजें अंतस्करण दीस येतना अस्क जावन येता. आमचे बरे आसचे व्यक्ती आनी आमचे बरे असो स्वभाव आमकां आमचे अंतस्करण डॅमेज करतात. फॉर एग्जाम्पल उदाहरणाक सांगचें जाल्यार भारतीय संस्कृती प्रमाणे थोडे आमचे चिंताप आसा तर आनी पाश्चात्य राष्ट्रांनी तांचे बरे आसचे त्या व्यक्ती तें चिंताप दुसरें. हांगासर आमी सल्यांनी इल्लें चड उलोवचें म्हळ्यार भारी व्हडली सूख जाली जाल्यार पाश्चात्य देशांत सामान्य कांय विशयीत ना न्हू, व्हडले विशयीत ना. उदाहरणाक सांगलें थोडे कडेन पियोवचे कांय विशयीत ना, कित्याक ते सगळे टायट पियेतात, कांय व्हडले विशय ना. कित्याक तांचे बोवारे तशें आसा, तांचें अंतस्करण तांकां वखदां सोमांत म्हणून. त्या देखून म्हजे आनी तुज्या बोवारीं कोण व्यक्ती आसात आमी खंयसर जिवन आसा त्या प्रमाणे त्या गतीर म्हजें तुजें अंतस्करण मोगाचें न्हू डॅमेज जाता या नश्ट जाता या बाधक जाता. कशें हांवें तुवें अंतस्करण नितळ दवरयत. पयल्या सुवातेर भावार्थाचो गूट सांबाळण म्हणटा पवित्र पुस्तक. भावार्थाचे गूट कितें आसात ते आमच्या अंतस्करणांत आमी सांबाळल्या वरवीं म्हजें आनी तुजें अंतस्करण एक बलिश्ट एक अंतस्करण बरें अंतस्करण जावंक साध्य आसा. तिमोथेक बरयल्या पयल्या पत्रांत 3रो अध्याय 9वें वाक्य म्हणटा, नितळ अंतस्करणान भावार्थाचे गूट सांबाळून धरताले थंच जाल्यार ते जायसय. भावार्थाचे गूट म्हजे ते आनी तुजे ते आसता आसतना म्हजें आनी तुजें अंतस्करण बळादीक जावंक शकता. बरी करची मात्र आशा म्हजे ते तुजे ते आसल्या वेळार म्हजें आनी तुजें अंतस्करण घट जाता. हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 13वा अध्याय 18वें वाक्य म्हणटा, संगतीन आनी परिस्थितींनी कितें बरें तें मात्र करची तुमची आशा देखून आमचें अंतस्करण नितळ आसा म्हणली खात्री आमकां आसा. कितें आसा जें अंतस्करण नितळ आसा जाल्यार हर एक पुटी बरें करी जाय म्हणली आशा म्हजे ते आनी तुजे ते आसाचे. विविध शिकोवण्याक हांवें तुवें बुलान आसतना कुरपेच्या त्या संगतेक हांवें तुवें चड म्हत्व दिवचें. हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 13वा अध्याय 9वें वाक्य म्हणटा, विचित्र शिकोवण्याक बुलोवन आडवटेक गुवो नाकात, आमचें अंतस्करण आमी कुरपेन तिरावचें बरें. तशेंच प्रामाणीकांनी देवबिरांती साली प्रमाणे चलिल्ल्या वरवीं आमचें अंतस्करण बळिश्ट जाता म्हणटा. दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 अध्याय 12वें वाक्य. आमच्या अंतस्करण देवाच्या मौल्यानी बरें म्हणून सर्वेस्पर देव तवळ सांगता. मुस्तुपटी आमचें चिंताप आसता ओ मनीस सारकें आसा जाल्यार आनी खंयचें पुरो सारकें म्हणून, तशें न्ही. उदाहरणाक दिवचें जाल्यार सांब पेद्रून सुमी जिसू आनी सांब पेद्रू ओट्टू आसता आसतना 16वा अध्यायान सामा देवाचें आमी पळयता. थंयसर जेजू विशयंत हांव कोण म्हूण सांगता आसतना तो देवाचो पूत म्हणल्या कुडले सुमी जिसू म्हणटा 17वें वाक्यार जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तूं शिमो येनोच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें कोणी मनशांनी बागार सर्गींच्या म्हज्या बापान. तेंचे एक 6 वाक्या उपरांत सांगता जेजू कश्ट मरणाच्या विशयी सांगता आसतना तो म्हणटा तशें जावचें नाका म्हणटा पेद्रो. आनी तवळ तस्सो जेजू म्हणटा 1-2 मिनटां उपरांत सांगता
तितल्यार जेजू पेद्रो थंय गोवन म्हणा लागलो, मुजेच आशिल्लो पयसर सयतना म्हजे वाटेर अडकळतो तो फातर तूं, कित्याक जीव चिंता तशें तूं चिंतनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. ही कित्याक सांगता म्हळ्यार म्हजे वटेन तुजे वटेन मुस्त बघता, आमी थोडे वटेन रितीरे घेता, थोडे वटेन मागण्या घेता, आमी भारी परिशुद्ध जाल्या देखून हर एक आमचे समान म्हण चिंता ना मोगाचें न्हू. अंतस्करण थवळ थवळ हांवें तुवें म्हत्व दिवन परिशुद्ध केल्या वेळार मात्र तें परिशुद्ध चिंतूंक शकता, परिशुद्ध रितीर जावंक शकता. एक पुटी हांव सारकें करून हर एक पुटी हांव सारकें जावंक म्हणूंक जायना. त्या देखून आमी पळयता सांजोवाच्या 7व्या वाक्यान देवाची कुशी करूंक अपेक्षीत जाल्यार म्हजी शिकवण देवाची की ह्या म्हज्या मोतींतली म्हूण कळटा म्हणटा. म्हळ्यार हांवें तुवें चिंचे अंतस्करणाचो थाळो कितें आसा तो पवित्र पुस्तका प्रमाणे आसा की म्हण हांवें पळय जाय, थवळ मात्र त्या थाळ्याक हांवें तुवें पाळो दिवंक जाय. कित्याक पवित्र पुस्तकाचे उतार सत आनी उरलें पुरो बदलें, सायन्स बदलारला. पयलें कितें विज्ञान आशिल्लें, आतां तांचें चिंताप दुसरें आसा. कंप्युटर्स पयलें आसलें, आतां तें ओल्ड जाल्यान मॉडल जाल्यान चेंज जाल्यान. पूण सत कितें आसा, देवाचे उतार कितें आसा तें शाश्वत आनी त्या उतरा प्रमाणे आसल्या वेळार मात्र तो अंतस्करणाचो थाळो तो हांवें तुवें आयकोवची गरज आसा मोगाचें न्हू. सालुकांक बरयल्या 21 मोतमुरण वाक्य म्हणटा, अंतराळे पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात, म्हजी उतरां सरची नात. तर मोगाचें न्हू उडास तोरया हावानी तूं सर्वेस्पराची उतरां ती सरची नात, ती शाश्वत. उरले पुरो संगती एक आश्वास टेम्पररी म्हूण सांगीत. त्या देखून मुसो आनी तुज्या अंतस्करणाचो थाळो सर्वेस्पराच्या उतरां प्रकारना तर तो थाळो हांवें तुवें आयकोंक जायना. हांवें तुवें तो थाळो आयका जाय. तर तो पवित्र जायचे जाल्यार सारको आसाचे जाल्यार कितें करूंक जाय, पवित्र आत्म्याच्या त्या सत्तेचेर वंदून जिवंक जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू, रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 9 अध्याय 1 वाक्य म्हणटा, पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हज्या अंतस्करणान हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवात दिता. पवित्र आत्म्याचे उजवाडान प्रेरीत जाल्लें अंतस्करण म्हजें आनी तुजें जावंक जाय. तर आज सर्वेस्परा देवा लागीं मागया, सर्वेस्परा लागीं मागया. सोमिया हांव एक पवित्र देवाचें मंदिर म्हूण तो सांगताय. सोमिया हें पवित्र देवाचें मंदिर हांवें सुखी आदारनो जाल्यार म्हजें अंतस्करण परिशुद्ध आसूंक जाय. हें पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जावंक जाय. आनी केदाळा म्हजें अंतस्करण पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाता, थवळ हांव सर्व बरें करूंक शकता. आनी ताच्या अंतस्करणाच्या थाळ्याक केदाळा हांव थाळ्याक तो पाळो दिता. म्हजें आनी तुजें जिवीत ह्या समाजांत बांदून येता. सर्वेस्पराक मंच आसलें जिवीत जावन एक बरें जिव्या देवाचें मंदिर जावन हांव बांदून जिवंक शकतलें मोगाचें न्हू. एक घडीभर दोळे धांपून आमी मागया. मोगळा सुमिया जेजू, आमी तुजें मंदिर म्हणून सबार कडेन तुवें उल्लेख केला. सुमिया ह्या मंदिरांत आसचें अंतस्करण तुजें एक देणें जावन आमकां तुवें दिलां. सुमिया ह्या अंतस्करणाची हर एक बोगणां, अंतस्करणाचो हर एक थाळो सुमिया तुज्या पवित्र आत्म्यान प्रेरण जाल्लो तसलो तो जावं दी. सुमिया आमचें अंतस्करण पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तें बरोवन दी. सुमिया आनी सारकें आमकां मार्गदर्शन दिवं दी. सुमिया सुमिया जेजू आमी करचें हर एक चिंताप, हर एक बोगणां कितें आसा सुमिया, हर एक काम आसा सुमिया तें करी जाय गी नाका गे म्हणून आमकां अंतस्करणाच्या थाळ्या मुखांतर जागोय. सुमिया केदाळ आमी सुकोवन पडल्या सुमिया तो अंतस्करणाचो थाळो बळादीक रितीर आमकां जागवण दिवन दी. सुमिया आनी पश्चाताप पावून कुमसार जावंक आमकां कृपा दिवन परत बरी जिणी जिवंक आमकां न्हू कृपा दी. सुमिया कितें किस फातकी सैमांत आमी जियेंतल्या बरी तो अंतस्करणाचो थाळो आमकां थवळ थवळ जागोवन एक बरें जिवन जिवंक प्रेरण दिवन दी. सुमिया सुमिया जेजू आयच्या दिसा तुवें दिल्ल्या त्या वाचपांत आमी नियाळ करता आसतना
अशुद्धपणो आमचे ते असलें भायर सरून दिसुमिया. आमचे थंय सदांच शुद्धपणा सावन करपा दिसुमिया. खंयच्याय रितीचे अशुद्धपणो आमच्या आत्म्यांत आसनातल्या बरी तूं आमकां राख आनी सांबाळ सुमिया. ह्या आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक तूं शुद्ध कर सुमिया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सन्यांक ह्या घडये आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तांचे बसत आमी मागया. तांची अंतस्करणां शुद्ध जावन दित. शुद्ध आनी परिशुद्ध देवाचे तो थाळो तो अंतस्करणा मुखांतर आमकां आयको आनी आमचें जिवीत मुखलें जिवीत पवित्र जावं. जशें सर्वेस्पोर देव पवित्र तशेंच आमी हर एकलीं पवित्र जावंक तुजी कृपा लाभय. आमेन आमेन आमेन. होम बलियो अर्पणा तुका मानवाना तुका सायकाल ते काळी काकुळमोची कर देवा काकुळती सो तूं सागो अपराध मुझे दून काट नितळ म्हाका कर हिमा प्रास दोवो कर. Let us look at the Lord Jesus. Let us bring to our mind everybody who is sick, everybody who is troubled, everybody who is going through emotional or spiritual difficulties or troubles in their lives. Let us ask the Holy Spirit to touch them. Lord Jesus, we surrender every individual who has asked for prayer. We surrender them to your divine feet. Lord, through your blood, cleanse them and heal them. Let us bring to our mind every time the Lord had touched and moved in our lives. Let us bring to our mind every time we experienced a miracle from God. Maybe some of us are going through various difficulties and are in problems. Let us surrender it to God. Any part of our body which is having any particular disease or ailment, let us keep our right hand upon that part and let us ask the mighty Lord to heal us right now. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord Jesus, we surrender our disease to you. It may have come to us from natural causes or because of our sins, anger, hatred towards others, or it may have come through hereditary and the diseases are prevalent in our generation. It may be diabetes. Jesus, we surrender them to you. We also surrender the incurable diseases according to man, which are arthritis, cancer, AIDS, and many other diseases. We come to your feet and surrender them to you. Lord Jesus, through the grace which is flowing through your divine heart, we pray that you touch each individual mightily and let the seeds of healing be sown in their families. Let there be healing in their bodies. For each individual who is taking medicine, we pray that you grant the wisdom to the doctors to give the right medicine. Grant the grace to the patients to receive the right medication. We pray that through your Spirit, guide them to the healing that you desire to give them. Jesus, we pray right now for every individual who does not have faith in your name. May through your precious blood give them a renewed faith. Give them a new faith to trust in you. Let each individual's life
when they are looking at the blessed sacrament right now, be touched with the divine blessing of God. May the Holy Spirit touch them and change their hearts. Jesus, like how you changed the heart of Pharaoh, like how you changed the heart of Saul, and you did many miracles, we pray that you grant us the heart to believe that you are our Savior, you are our healer, and through your wounds we are healed. By the precious blood of Jesus, we are redeemed and healed from all the curses and the sins by the name of Jesus. Ge somia, ge tumaka, kalis moche, dita tuka. Ge somia, ge tumaka, kalis moche, dita tuka. समर्पिता जेसु मुझे है जीवे सांडन पद की जीने नेतल माका तुक गे सोमिया गे तुमका पकामुची तीता तुका गे सोमिया गे तुमका पीडामुची मोगान भावन आनी भयणीनो, जेजूची बरी खबर आमी एकल्यांनी परगट करूंक आसा. ती सुवार्ता आमी परगट करूंक आसा. जेजून पिडेस्तांक गूण करचें वा हेरांक बरी भलायकी बरेपण दिवचें, ताच्या सुवार्ते परगटेचो एक वांटो म्हणयेत. त्या देखून खंयसर गेलो आनी थंयसर साबार पिडेस्तांक ताच्या बोवारी आंतुळना समेत आन दवरले आनी आपडलेलीं एकलीं बरें जातलीं. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळ्यांचे रोग ताणें ताचेर घेतले आनी एकल्यांक ताणें बरेपण दिलें. हें सुमयाचें मिसांव. सुमयान मिसांव करतना प्रत्येक जावन आर मारलेल्याक गूण केलें. हें घडी ताचेर आमी नदर घाली जाल्यार आर मारलेल्याक पयलें ताच्या कुडीची भलायकी जेजून ताका दिली आनी ताच्या उपरांत ताका आत्मीक भलायकी जेजून ताका जोन दिली आनी म्हळें, तुजीं पातकां तुका बोगसालीं. आत्मीक तरान कितें बांदपासान आसलें, कुडीच्या बांदपासांतलें पयलें सुटयलें, आत्मीक बांदपासांतलें जेजून ताका सुटयलें आनी त्या मारी पात बरी भलायकी दिली. त्या देखून जेजू न्हय केवल कुडीचो वैज आनी ताचे चड आत्म्याचोय वैज आनी त्या देखून कुडीच्या बांदपासांतलें सोडयतना आत्मीक तराच्या बांदपासांतलें सोडयता आनी जेजू दोनी तरांची भलायकी आमकां एकल्याक दिता. हें जेजूचें मिसांव आनी असलें मिसांव ताणें केलें आनी त्या मारी पात एकल्याक ती बरी खबर ताणें जेजून परगट केली आनी एंत मिसांव करूंक जेजून आमकांय आपोवन दिल्लें. आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत पेद्रो आनी जुवांव त्या दोनपरांच्या बराक देवाळाक मागणें करूंक वेताना तो आर मारलो मनीस वा तो थोंडो मनीस त्या देवाळाच्या दारवट्या लागीं बसून भीक मागतलो आनी पेद्रो लागीं जुवांव लागीं भीक मागता आसतना थंयसर ती उतरां म्हणटा, पेद्रो, आमचे लागीं वा म्हजे लागीं भांगर वा रुपये ना. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव सांगता, उठ आनी चल. त्या देखून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी ही बरी खबर परगट करतना, ही सुवार्ता परगट करतना आमच्या मुखांतर आमचे बोवारी जायतीं असर्यां अद्भुतां घडटात आनी साबारांक बरी भलायकी न्हय केवल कुडीची आत्मीक बरी भलायकी मेळटा आनी साबार तरेच्या बांदपासांतलें तांकां सुटका मेळटा आनी त्या मारी पात तांचे जिवितांत बरेपण वालता. आनी त्या देखून
करून मोगाल भावान आनी बहिणीनो आमच्या लागीं सबाज जाणां मागोवंक सांगतात. प्रत्येक जण आमच्या लागीं क्रिस्तांवा लागीं क्रिस्तांव भाव भयणी जावंक बरो, विविध धर्माची भाव भयणी जावंक बरो आमच्या लागीं मागोवंक सांगतात. ह्या बंदपासांत आसलेलीं प्रत्येक जण आत्मीक बंदपासान कुडीच्या बंदपासांक वळख जाल्ली सुटके खातीर तांकां बाचावी मेळच्या खातीर बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगतात. तर मोगाल भावान आनी भयणीनो एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दांबिया. हो पवित्र वेळ सुमयाच्या हजरपणांत आमी आसा. सुमया लागीं आमी मागलें, सुमी आमकां हर एक लागीं आपडटा. प्रत्येक जावन ह्या घडये आमच्या लागीं मागोवंक सांगल्या हर एक भाव भयणी जेजूच्या पांयां तळ आमी हाडया. मोगाल भावां आनी भयणी प्रत्येक जावन विविध तराच्या बंदपासांक, विविध तराच्या कुडीच्या आत्मीक बंदपासांक वळख जाल्ल्या त्या भाव भयणीक जेजूच्या पांयां तळ आमी हाडया. तुमच्या लागीं सभा जाणांनी मागोवंक सांगला जावंक बरो, विविध तराच्या पिडेक वळख जाल्ल्या भाव भयणीन मागोवंक सांगला जावंक बरो, थोड्या वडिलांनी तांच्या भुरग्यां खातीर युवा जाणां खातीर मागोवंक सांगला जावंक बरो, वायट सवयींक बली जाल्ल्या त्या भुरग्यां खातीर मागोवंक सांगला जावंक बरो, वांगड्या वाटेन गेल्ल्या त्या भुरग्या बाळां खातीर मागोवंक सांगला जावंक बरो. मोगाल भावान आनी भयणीनो हर एकल्यास आमी उडास करया. सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. सुमयान असली सुवार्ता परगट केल्या, बरी खबर परगट केल्या आनी विविध तरांच्या बंदपासांतले सुटका दिवन हे आपणाचे मिसां म्हणलें जेजून दाखयला. सगळ्यांचे रोग पिडा शेड्या थाणे वावयली आनी हर एक लागीं ताणें सुटका दिली, बरी भलायकी बरेपण दिला. त्या सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना. मोगाल भावा आनी भयणी त्या पेद्रू आनी जुवां बरी आज आमी सुमयाच्या नांवान त्या भावा भयणीचो उडास घडया. सुमयाच्या नांवान तांचे खातीर आमी मागया आनी सुमयाच्या पांयां तळा ह्या घडी आमी तांकां हाडया. मोगाचेनो सुमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया. सुमया कडेन आमी मागया तांचे खातीर, सुमयान तांकां अभिशेक करच्या खातीर, सुमयान तांकां आपडच्या खातीर ह्या घडी विशेश तरान ह्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. कोणें तुमच्या लागीं मागोवंक सांगला, कोणाक मागण्याची गरज आसा म्हणून तुमकां बघता, तसल्या सकट भाव भयणीक ह्या घडी आमी हाडया. प्रत्येक जण आमी मोगाल भाव आनी भयणी ह्या आराधनांत भागीदार जावची. आमच्या खालसांत कितेंय दूख बेजाराय खंत आसा, आमच्या कुटुंबांनी कितेंय दूख बेजाराय खंत आसा, आत्मीक तरान बंदपासाचे घडीत आमच्या कुटुंबांत आसात, आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार, दैहीक तराचे बंदपास आसा जाल्यार सकट असल्या भाव भयणी आमच्या कुटुंबाक आनी प्रत्येक जण आमकां सुमयाच्या पांयां तळ आमी ह्या घडये समर्पण करया. सुमयाची सगत वालच्या खातीर, सुमयान आपडच्या खातीर, सुमयान गुण करच्या खातीर, सुमयाची बरी भलायकी लाभच्या खातीर, बरेपण आमच्या कुटुंबांत वालच्या खातीर, आमच्या कुटुंबांनी कितें उणें पडलां तें भरती जावच्या खातीर आमी मागया. मोगाल भाव आनी भयणी कोणी सकट तुमच्या लागीं मागोवंक सांगला, कितें मागोवंक आसा तें सकट आमी तसल्यांक सकळांक सुमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया. सुमया कडेन आमी मागया. प्रत्येक जण सुमयान ताच्या पवित्र आत्म्याक, दैवीक आत्म्याक आमचे वयर वचच्या खातीर, असल्या भाव भयणी खातीर वचच्या खातीर, सकट तराच्या बंदपासांतले सुटका दिवच्या खातीर ह्या भाव भयणी खातीर विशेश तरान आमी मागया. मोगाल भावा आनी भयणीनो ह्या आराधनांत आमी भागीदार जावची. आमकां कितें वैयक्तीक तरान मागोवंक आसा, कितें कश्ट समस्या दूख बेजाराय आसा, सगळें सुमयाचेर आमी पातयेनी दवरया. मोगाचेर सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना आनी त्या देखून तुमी ह्या आराधनांत भागीदार जावन आसात. कित्याक सुमयाचेर तुमी पातयेतात. ह्या सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना. सुमयाचेर विश्वास दवरया. सगळ्यांक सुमयाच्या पांयां तळा, आमकांत आमचे कुटुंबा सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया आनी विशेश तरेन ह्या घडये सुमया कडेन आमी मागया. मोगाचेनो सुमी आमकां आपडच्या खातीर आमी मागया. आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया. पवित्र आत्म्याक, दैवीक आत्म्याक आमी उलो मारया. सुमया ह्या असल्या दैवीक आत्म्याक वोत आमी मागला कोणा खातीर तांचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या हर एकल्याचेर असल्या आत्म्याक वो सुमया ह्या घडी आमी मागया. मोगाल भावा आनी भयणीनो प्रत्येक जण आमच्या भुरग्या बाळांक, युवा जनांक सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. इस्कॉलाक वेतात, कॉलेजीक वेतात ती ह्या दिसांनी तांकां प्रत्येक जण ह्या मारेकार पिडेंतले सुमयान राखच्याक, तांकां सुटका दिवच्याक ह्या पिडे थावन विशेष तरान ह्या भुरग्या बाळांक, युवा जनांक सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण कर विशेष तरान तांचे खातीर मागया. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक, आमच्या कुटुंबादारांक, आमच्या मोगाच्यांक कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला परगांवांत तांकां हर एक लागीं सुमयेच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. तांचे खातीर मागया. मोगाचेनो विशेष तरान सुमयान ताच्या पवित्र आत्म्या वचच्या खातीर, सुमयेची सगत ह्या घडये वालच्या खातीर, बरेपण तांकां लाभच्या खातीर सुमयाच्या पांयां तळाक समर्पण कर हर एकल्या खातीर आमी मागया. सुमया वो तुज्या आत्म्याक, वो तुज्या आत्म्याक आपोळ सुमया अभिषेक कर म्हण सुमया कडेन आमी मागया. मोगाचेनो दैविक तेजाच्या
पवित्रत्या आमचे तुमरे होणे Anoint them, Lord. Anoint them, Lord. लावूंची Heal them, Lord. Heal them, Lord. दैविक बोधा सोमिया आपोर सोमिया तुझे सर्व वाळोंदी सोमिया दुखांत खंदीत कष्टांक अडचणेक ओळखलेल्या भावनांक तुझ्या पायांत समर्पण करता ओ सोमिया पवित्रात्म्या तांचे तुझ्या कुटुंबाचेर ओ सोमिया अभिषेक सोमिया तांचे दुखां ओ सोमिया तांचे कायते प्रभय सोमिया दुसवंते सोमिया दई सोमिया दई दे सोमिया तू आसाय तांच्या बंगलेक म्हणले आता भोगून दे सोमिया तुझे पाती येता सोमिया तुझे विश्वास होता सोमिया ओ तुझ्या आत्म्याक सोमिया ओ तुझ्या आत्म्याक सोमिया प्रत्येक जणांच्या पिढेस भावभगिनीच्या सगळ्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी तुझे सतत वाळंदी सोमिया अभिषेक सोमिया अपोर सोमिया mighty power, mighty healing power flow into their life, Lord. Touch, Lord. Heal, Lord. Jesus, anoint them, Lord. Jesus, touch them, Lord. सोमिया नका समाधान दे सोमिया संतोष दे सोमिया तुझे लगे मागतेल्या हर एक लागे निराशे करे नका सोमिया अपोर सोमिया तुझ्या वतम्या ओ सोमिया pour out your spirit, Lord. Touch them, Lord. Anoint them, Lord Jesus. We trust you, Lord. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सोमियाचे आशीर्वाद जोडच्या कधी दिंबेर आमी पडया येद्या व्हडा साक्रामेंता गीत आमी गावया परत सोमियाचे आशीर्वाद सगळ्या संवसारार वालच्या सोमियाच्या नावाक अरी एकल्याने उलो मारच्या सोमियाची सुवार्ता सगळ्या कोणशा कोण्या प्रगटच्या सोमी सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार हे वळखोवच्या आमी विशेष तरान या घडये मागया इथ्या व्हडा साक्रामेंता सोष्ठम नामान करूया पुविल्या त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आदर्या सलवण वेच्या अस्तित्विष्या बाबाताचे मोतिया जसे बापा तसेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ना एका ताळ्यांग सीता तुला दोघांच्या स्पिरिता सभा समीना प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंट घाल तुझ्या कष्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून जबल सदांच आमचे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर आमच्या कष्टा अनवरा पिडे शिडे वेळार तू आमचे संगी सदांच आसाय म्हूण आमी सदांच तिरपात येता
आनी त्या पातेनी जियोंक आमकां कृपा दी तो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन.